हाय हेलो नमस्ते आमगे यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक मेगेल नमस्कारू आमगे जीएसबी समाजाचे द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कुकिंग कॉम्पिटिशन अरुणा मसाला प्रेजेंट्स जीएसबी शेफ नंबर 1 पवर्ड बाय आज फार्मा लैब्स लिमिटेड एंड डीबीएस ये कुकिंग कॉम्पिटिशनाचे ऑडिशन्स तू कोण पुरा कंटेस्टेंट्स तांगे नेक्स्ट राउंड चमकलंत की हंक आमी एकले जावन मेळटसती सो फार कोणाल पुरा कंटेस्टेंट्स आमी मेळ्ळेच की हे पुरा एपिसोड रिलीज जालेलो आसा तुम्ही पुरा जणांनी पळयला म्हूण हांव लेखता ना जाल्यार इमिडिएटली वचून पुरा एपिसोड्स चेक कराती मस्त इंटरेस्टिंग आसा इथं म्हणून सगळ्या जर्नी विंगड असता तांगेले एक्सपिरियन्स विंगड असता तशी ह्या पुरा विषय त्यांनी आमकां ह्या व्हिडिओन सांगिल आसा ती ओके सो आयच्या एपिसोडान तू आमगे नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ती हांनी नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट जालेलो आसा ती हांगेलें नांव गीतांजली शेणय म्हणून हांनी आसच्या बँगलोरान तू तितले न्ही एक स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हांगेलेच एक यूट्यूब चॅनल आसा मसाला फ्लेवर्स म्हणून यावे तुम्ही चेक करेत हांगेल्या कुकिंग जर्नी कशी आसा म्हूण एक इनसायट तुमके यूट्यूब चॅनला मेळटले सो आयच्या एपिसोडान तू आमगे गीतांजली शेणय मॅडमा मेळया हांगेल जर्नी कसं म्हूण पळया हांगेल एक्सपिरियन्स कसले हांगेल कुकिंग बॅकग्राउंड कसले तितले न्ही हांगेल ऑडिशन्सान तू कशें जालें हांगेल एक्सपिरियन्स हे सक्कड विशय आमी आयच्या एपिसोडा पळया मेळया हॅलो हांव गीतांजली शेणॉय हांव बँगलोरान राबतां हांव हाऊसवायफ आसा आनी म्हाका रांदप करच्याक इश्ट हांव ಸ್ವಲ್ಪ विंगड टायपाचे क्विजिन्स करता म्हागेलें एक यूट्यूब चॅनल आसा मसाला फ्लेवर्स म्हणून थंय हांव महाराष्ट्रीयन मागीर गोवन आनी मँगलोरियन क्विजिन्स अपलोड करता मागीर वार्डिके फुडें एक्चुली हांव मम्मीक अम्माक ऑब्जर्व करताली पुरे रेसिपीज कशें ती करता कशें ती फण्ण घालता मागीर वाडीक जातकूच मागीर म्हजी माय तिका पळोवन हांवें ಸ್ವಲ್ಪ रांदप घरा शिकला आतां हांव मिक्स म्हगेलें रांदप आसता महाराष्ट्रीयन मागीर गोवन आनी मँगलोरियन अशे तिनी टायपचे हांव रांदप करता हांव यूथ ऑफ जीएसबीचे सबस्क्रायबर आसा थंय म्हाका कळ्ळें की शेफ नंबर 1 कॉन्टेस्ट ते स्टार्ट करता आसा हांवें मागीर थंय अप्लाय केलें आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिसान म्हाका तेंगेलो फोन येयलो की तुका मँगलोर येवचें जाता हांवें म्हणलें ओके आमी मँगलोर चमकली मागीर थंय एक रेसिपी आमकां घरा करून मागीर आमकां ती थंय प्रेजेंट करची आसलेली थंय मागीर हांवें म्हाज्या बामणाली फेवरेट रेसिपी गोवन ब्रेकफास्ट आसा तो पातळ भाजी पाव म्हणून हांवें थंय प्रेजेंट केलें गेस्ट तांकां ते इश्ट जाले
नमस्कार माहीत तुम्ही काही दुकान आयल्याची हांव बेंगलोरांत येयला बँगलोर येतो बँगलोरांत. नाव कशी तुमगेला गीतांजली शेणॉय. गीतांजली शेनय. गीतांजली माय आजी कसन करून हाडला तुम्ही हे पातळ भाजी पाव आसा हे गोंयचे ब्रेकफास्ट आसा आणि तांतूं पटॅटोची उपकरी ग्रेवी अशें आसा ताका लागून ते पातळ म्हणटा आणि बटाणी उसळ आसा. ओके ते आज केलं की तुम्ही आज सकाळी केलं. ओके कसन स्पेशल आणि तो गोवाचे स्पेशल म्हणून ऐकायला पाव आणि पातळ भाजी सो कसं स्पेशल म्हटल्यार स्टेपल ब्रेकफास्ट म्हटल्यार जाता गोंयचे. ओके आनी तूं ऑनियन पियाव गार्लीक कसले नाजाल्यार केपें घालूं जाता लायक ऑप्शन्स आसा. आनी तूं ग्रेवीन हांवें ऑनियन घाला आजी आनी पटाटो उपकरीन ऑनियन आनी गार्लीक कसले येना. तुम्ही गोवान तशीच की ॲक्च्युली म्हाजो बर्थ पुण्याचो, म्हाजी अम्मा गोंयची आनी बामण मँगलोरचो, ताका लागून म्हाजी कोंकणी ಸ್ವಲ್ಪ मिक्स एंड मॅच आसा. बाप ऑब्झर्व करत आशिल्लो हा. बामण मस्त सपोर्ट मस्त सपोर्ट करना तो थंय रावला. तुमगे बामणान फेवरेट कसन आहे पातळ भाजी पाव त्याची विंगड मिसळ पाव महाराष्ट्रीयन मिसल पाव मिसळ पाव तुम्ही करताची आमी करता. का मिसल तुम्ही हाडची की तुम्ही हांव स्पेशली करता घरानूच करता. मिसल पावांत एक मिसल करताना एक मसाला यूज करताची ऑनियन गार्लिक मसाला, चिल्लर मसाला, ऑर्डर एस्पेशली पुण्याच्या त्या चिल्लर मसाला म्हणटात. चिल्लर मसाला म्हणटात ताका. करताची चिल्लर मसाला. चिलन मसाला तांतूं ऑनियन आसता, गार्लीक आसता, रेड चिली पावडर आसता आणि ते मिक्स करता. बरे स्पायसीस आसता तांतूं. पुण्याची मिसल स्पायसी की मायल्ड आसा. कटवून कट उरय तांकां. कोल्हापूरची स्पायसी आसा, सोलापूर स्पायसी आसा. तशी आपल्या टेस्ट करून पळयता ते कॉम्बिनेशन एक्चुअली पाव भाजी पाव आवडटू लायक जाता. तुमकां पाव ना जाल्यार पुरी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. बॅलन्स ऑफ टेस्ट आणि लायक आसता बरें आसता. बटाणे आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಜುತ್ತೆ ಶೇಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ लायक but gravy's taste is very nice. Must like us. थँक्यू. लायक जाला थँक्यू. हाय हाय ते टेस्ट लागला त्यांचे तुरे पाव वाटू ते बटाणीचे टेस्ट केले थोड्याची एक डिफरंट दिसते कोण बटाणी मात्र सेपरेट जेवण पळयत एक वन मोर विसल ओके. जाव कशें किंवा की अशी की शिजवण अशी की थोड्याची शिजवण आसता. तशी शिजवण अशें शिजवण आसता. ते बटाणी दिसोंक जाय तुमकां. ಸ್ವಲ್ಪ चड जाल्यार मागीर ते अशें ग्रायंड जातात मसालो ताका लागून. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ दिसान म्हाका वापस फोन येयलो की तुका सेकेंड रावंडाक सिलेक्ट केला म्हणून. थंय म्हाका खुशी जाली आनी हांव आतां वेट करता आसा मागीर सेकेंड रावंडाक वापस पार्टिसिपेट करून ಸ್ವಲ್ಪ विंगड क्विझीन तांकां प्रेजेंट करचें म्हणून. म्हाजे पेरंट्स म्हगेले अम्मा ती पणजीची आनी आनू ते होन्नावर सायड. म्हाजो जन्म पुण्यान जाला ताका लागून म्हाका पुण्याचे रेसिपीज आनी ते ಸ್ವಲ್ಪ चड कळटा आनी म्हाजी मराठी तशी लायक आसा. आनी म्हजें शिक्षणूय पुण्यानूच जाला. आनी म्हगेलो बामण तो मँगलोरचो तो आनी आमगेले वारडीक मँगलोरान जाले ताका लागून पुरा मिक्स एंड मॅच आसा.
ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्टेस्टान पार्टूय घेतला कुकिंग कॉन्टेस्ट तान लास्ट मे मंथान हांव बॉम्बे चमकलेली मुंबय थंय पौष्टिक रसोई म्हणून एक कॉन्टेस्ट आसलेले थंय मोर दॅन 800 कॉन्टेस्टंट्स आसलेले तातूंत म्हाका 4th प्लेस मेळ्ळा फर्स्ट ॲक्च्युली हांव वर्कींग आसलेलें हांव एक स्कुलान अकावंटंट म्हणून काम केलां मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळान हांवें तें सोडलें मागीर हांव हावज वायफ जालें घरान बसचें आनी कशेंय करचें ना अशें जायना म्हणून हांवें यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलें थंय म्हाका बामणान पुरे सपोर्ट केला आतांय तो सपोर्ट करता तो आतां म्हाका फूल रेसिपीज खंयची अपलोड करची मागीर कशें तें प्रेजेंट करचें तें पुरें सांगता आनी तेगेली फेवरेट रेसिपी म्हटल्यार हे मिसळ पाव सो विंगड कसन तुमगेले कसन करूं लायक जाता तुमकां एक्चुली हांव हावज वायफ आसा म्हगेलें एक चॅनल आसा मसाला फ्लेवर्स थंय हांव महाराष्ट्रीयन मागीर मँगलोरियन आनी कोंकणी गोवा सायडचे रेसिपीज हांव थंय अपलोड करता नाव कसं तुमचं यूट्यूब चॅनल मसाला फ्लेवर्स मसाला फ्लेवर्स कितले सबस्क्रायबर्स आसा आता 1700 जाला ओके ಸ್ವಲ್ಪ स्लो आसा जाता आसा दॅट्स अ गुड स्टार्ट Yeah. 700 इज अ व्हेरी गुड नंबर Yeah. खंयचे फ्रिक्वन्सीर तुमी घालता लायक विकली की डेली की फर्स्ट हांव एक्चुली विकली घालतालें आतां मंथली जाला आनी ಸ್ವಲ್ಪ शॉर्ट्स घालता केन्नाय कसलें रांदप केल्यार तें अशें सकाळचें ट्रॅफिक ब्रेकफास्ट कितलो आसा तुमगेलो तूं व्ह्यू टोटल व्ह्यूज उणेच आसा इतले ना टोटल मारी टोटल videos I think so 137-140 व्हिडिओज तुम्ही अपलोड केलात अपलोड केला वाव व्हेरी नाईस तुम्ही इतले सिंपल डिश दवरला ऑडिशनाक ॲक्च्युली म्हगेलें थिंकींग आसलेलें हांव अशें वेज थाली करूं वेज थाली गोवन स्टायल थंय मागीर हांवें कितें तें म्हणालें ना ಸ್ವಲ್ಪ विंगड टेस्ट जाता मागीर जेजी च्या कश्ट जाता ताका लागून हें विंगड इफ नॉट दिस ओके ह्या एज जाला री हां. तुम्ही विंगड कसन करून हाडता आशिल्ल्यांची विंगड मिसळ पाव जाल्यार वडा पाव मागीर कसलें दुद्दे इडली जाता दुद्दे इडली सिग्नेचर डिश कसला सिग्नेचर डीश म्हटल्यार चिकन ग्रेवी नॉन व्हेज नॉन व्हेज व्हेजिटेरियन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन सो दॅट्स वन चॅलेंज गोवन मसाला माझी अम्मा गोडा मसाला करता ते ॲक्च्युली ऑथेंटीक गोडा मसाला घरानूच करता ते यूज करता आमी दुद्दे इडली कशी करचे आमचे तेच आसा गोडा मसाला दुद्दे इडली कशी करचे दुद्दे इडली रोलाव आसा हां तांतूंत मागीर दुद्दे हे करचे ग्रेट करचे मागीर कोकोनट आनी गोड ಸ್ವಲ್ಪ विलायची आनी फर्स्ट ते ग्राइंड करचे कोकोनट आनी गोड आनी विलायची ग्राइंड करचे मागीर थर्ड आयटम खंयचे म्हळ्यार वेलची कार्डमम कार्डमम ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳು. ಏಳು ते ग्राइंड करचे मागीर कोकोनट आनी हे रुलाव ಸ್ವಲ್ಪ भिजोवन दवरचो रुलाव आनी मागीर ते मिक्स करचे आनी मागीर इडली सेम इडली आनी हे इडली तूप घी वोटू लायला जाता ओके मागीर आमचे गेल्यान रांदपान ताका ते हे चण्या गशी हे पुरे लायक जाता ते आमी करता केन्ना केन्ना आमी नॉन वेजूय करता ताका फीश करी मागीर क्रॅब करी पुरे इश्ट आसा ते हांव करता हे आतां कॉन्टेस्ट ॲक्च्युली वेजिटेरियन आसा म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ विंगड रेसिपीज हांव ट्राय करता आनी ट्राय करचे अशें डिसायड केला वेजिटेरियनान तूं म्हगेले यूट्यूब चॅनलार हांवें ऑथेंटीक मॅगलोरियन रेसिपीज कशें म्हटल्यार इंडरी आतां पुरे जनांक गोत्तू ना आनी ओल्ड म्हगेली माय तांकां गोत्तू आसा ते रेसिपीज हांव ॲक्च्युली अपलोड करून पुरे जनांक ते इंट्रोड्यूस करूंक एक प्रयास आसा म्हगेलो आनी हे लॉंग लॉस्ट रेसिपीज आसा पळय ते म्हाका ॲक्च्युली
ते प्रमोट करूं आसा खंय म्हटल्यार खंयचेय कॉन्टेस्टंट पळयल्यार ते पंजाबी मागीर नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियनान ओन्ली इडली सांबार अशेंच सेम रेसिपीज आसा आमचे गेल्यान मँगलोरान रेसिपीज इतले आसा की ते जज करता पळय तांकांय गोतना अशे रेसिपीज आसा ते त्या दिसाय ते कस्तुरी मायेन एक पंचामृत केलेले ते तांकां भारी लायक जाले मागीर ही गोवन रेसिपी हांवें जी तांकां प्रेजेंट केलेली ती तांकां इश्ट जाली 2 रेसिपी उपकरीज असलेले एक पटाटोची रांदे असलेली आणि एक बटाणी रांदे असलेली त्याचे वट्टू पाव आसता गोवाचे ॲक्च्युअली ते स्टेपल ब्रेकफास्ट आसा ते आनी आमी केन्नाय आतां आमी एवरी इयर वन्स आमगेले कुलदैवत वर्सा मागीर गोवान तूं मागेले आम्माले कुलदेवी आसा म्हाळसा नारायणी शांता कामाक्षी थंय आमी वता फोंड्यान तेन्ना आमी आमकां एक रूल आसा की आमी पातळ भाजी पाव हे खावका म्हणून खावका ते म्हागेले बामणाले ते फेवरेट आसा नॉर्मली घरकडे आमी रांदप करताची ओके ती लायक जाता ओके तुमी केन्नाय केल्यार पटी खंयचे एक आयटम लायक नाच जालेले की ಸ್ವಲ್ಪ मीठ उणें जाता ते एडजस्ट करूं जाता उणें कंप्लेंट येना ना कंप्लेन येना रेशाडू मसाला तापरी करतात की रेशाडू मसाला आम्ही ट्राय करना ना लायक फ्रेश मसाला फ्रेश रेड चिली आमी ग्राइंड करून ते मागीर मसाला कसले करता आणि कोंकणी गोवाचे कोंकणी फ्राय करचे कसे रेड चिली टर्मरीक आणि टॅमरेन घालून ते स्पेशली फिश मॅरिनेट करचे मागीर रुलाव आसा पळय बॉम्बे रुलाव तांतूं मिक्स करून ते फ्राय करचे शालो फ्राय जाता अशें डीप फ्राय शालो फ्राय करून ते करचे थँक्यू सो मच थँक्यू बेस्ट ऑल द बेस्ट थँक्यू सो गीतांजली कसं म्हळ्यार सांगचें म्हळ्यार ती एक्चुली तिका कुकिंग आनी पळय बारी इंट्रस्ट पोर्तुगालान तीन एक्चुली आमगेलें अरेंज मॅरेज वी गॉट थ्रू नो इच अदर फ्रॉम भारत मॅट्रिमोनियांत आमगेलें हें जेवण सोयरीक येवन मागीर वाडीक जालेली आमगेल्या वाडीक कुंदापुरा जालेली देन फ्रॉम देर वी हॅव सेटल्ड डावन इन बँगलोर शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बँगलोर पुणेंत बॉर्न एंड ब्रॉट अप हांव मँगलोरांत सो मेगेले अम्मा गांव पाणेमंगलोर बंटवाळा लागीं आनी मेगेले अण्णा गांव बेळ्ळारे सुಳ್ಳ್या तालूक सो तशी सांतुल्यान आमी मेगेलें एज्युकेशन पुरे मंगलोरांतूच जाल्लें सो आफ्टर मँगलोर आमी एज्युकेशन कंप्लीट करून हांव बँगलोर आयलो सो आनी हिगेल कसं म्हळ्यार ही फूड तुलान इंट्रस्ट एक कुकिंगांतू आतां वाडी जेतरीक आमगेले GSBचे मंगळूर GSBचे कुकिंग शिकला फूड तिका गोवाचे आनी महाराष्ट्रीयन कुकिंग मात्र गोत आशिल्लें आतां शी इज लर्नड अवर कुकिंग ऑल्सो आनी तिगेल यूट्यूब चॅनल आसा मसाला फ्लेवर्स म्हणून तांतू भितरी ती मस्त रेसिपीज अपलोड करता आसता तांतू भितर हांवें तिका हेल्प करता ಸ್ವಲ್ಪ एडिटिंगांत आनी पुरे बट she most of the time she'll cook very nice recipes मेगेल फेवरेट रेसिपीज वेज जावं नॉन वेज जावं
पुरा कूक करता आनी ती तिगेले होममेड तिगेले मसाला आसा ती प्रिपेर घरकड करता मागीर मसाला टी आतां तिणी कलर मसाला टीची पिता अशें हांवें त्या मसाला टी पावडरान भितर ते हांवें प्रिपेर करता आनी तिगेले सांबार पेटीचे वो बिरयानी पावडर जे वो आनी गोडा मसाला तो ऑथेंटीक महाराष्ट्रीयन गोडा मसाले प्रिपेर करता हें एक्चुली यूथ ऑफ GSBचे ते वॉट वॉज दॅट GPL भितरी ते कोरोना टायमार ऑनलायन GPL प्रोग्रामा भितरी तीन स्टॉल घालले तातूंत भितर तिका लायक रेस्पॉन्स आयला तेन्ना आमगेले मसाला प्रोडक्ट्सय तिणें डिस्प्ले केलेले सो तेन्ना आमी यूथ ऑफ GSBचे फॉलोवर्स आनी त्या निमती आमकां तिका एक ऑपॉर्च्युनिटी अशी तातूंतल्यान आशिल्ली देखून देन शी वॉज शोईंग इंट्रस्ट आमी मंगळुरा वचून कुकींग कोरया म्हणून ते कॉन्टेस्ट हांव पार्टिसिपेट करता म्हणून तिणें सांगलें देखून आमी मंगळुरा वचून थंय आमी अर्ली मॉर्निंग एक हॉटेला स्टे करून आमी कुकींग केलें बट आमगेले ते मस्त रिलेटिव्स आसाची बट रिलेटिव्स आमी तितले सकाळी बाद दिवच्या जायना म्हणून आमी हॉटेला भितर रिक्वेस्ट करून थंय एक आमचे गेलेले हॉटेल मेळ्ळें आमकां थंय PVS लागीं थंय आमी प्रिपेर करून आमी प्रेजेंट केलें एंड दॅट वॉज माय फेवरेट रेसिपी आमी गोवा केलें तेन्ना परत पातळ भाजी पाव खाता आसताची दॅट आमी तांकां मिस करनाची येनाची सो दॅट इज द रेसिपी शी प्रिपेर्ड एंड जड्जसाक ते लायक इश्ट जाल्ले सो शी इज बीन सिलेक्टेड फॉर सेकंड राउंड एंड कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर दॅट ओके सो वी वील थिंक वील गो थ्रू अदर राउंड्स ऑल्सो and yeah, so we'll keep fingers crossed. Thank you.